हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजाप उक्तायतात। कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। दिसभरांत कितें कितें घडटा तें आमी तुमकां ह्या न्यूज रूम बुलेटिनाच्या माध्यमांतल्यान तुमचे मेरेन पावयता। सच्चे भशेन आमी आयचो दिसाचो नियाळ घेवपाक या। सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावस हांचे कडेन। आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुख्य सूत्रधार पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर आज जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात सुनावणी आशिल्ली। कालय सुनावणी जाली। कालची सुनावणी आयज फुडें धुकल्ली आनी आयजय परत तशेंच जालें। आयची सुनावणी आहा ती सोमार मेरेन फुडें धुकलेली आसा। तरी आसतना पूजा शर्माचो जो वकील आसा सुरेंद्र देसाय ताणें आयज आपली जी युक्तिवाद आहा तो पुराय केल्लो आसा आनी ह्या युक्तिवादांत ताणें दोन म्हत्वाचे दावे केल्ले आसात। एक दावो म्हणटा की पूजा शर्माच्या बाबतींत जे तिचेर राजकीय चेपण आयला आनी तिका अटक जावची अशे तरेचो हस्तक्षेप राजकीय हस्तक्षेप जावपाक लागला अशे तरेचो दावो ताणें आपल्या युक्तिवादांत केल्लो आसा। सो तिका अटकपूर्व जामीन मंजूर करचो अशे तरेची मागणी तेणी केल्ली। पूण सरकारी वकिलान एक म्हत्वाचो युक्तिवाद केलो की जे आसगांवचें जे घर मोडिल्लें ताच्या फाटल्यान पूजा शर्माचोच हात आशिल्लो खंय असो दावो सरकारी वकिलान केल्लो आसा। आयज सुरेंद्र देसायचो युक्तिवाद पुराय जाल्लो आसा। आतां सोमाराक जी सुनावणी जातली तेन्ना जी SIT आहा क्रायम ब्रांच तेंच्या वतीन आपले म्हणणें मांडटले। आतां सोमारा पूजा शर्माक जामीन मेळटा काय ही सुनावणी परत फुडें धुकलतात तें पळोवचें पडटलें। सविस्तर बातमे खातीर साताचें बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाकात। सुशांतान आमकां महत्वाच्यो अपडेट्स दिल्ल्यो आसा। मुजरत तुमी 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक त्यो पळयात। मुखार आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या। आयची जी बातमी आसा विद्यार्थ्यांनी 10वी उपरांत स्पर्धा परीक्षेक तयारी करची अशें आव्हान जे आसा ते मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केल्लें आसा। तशेंच शिक्षकांनी करियर गायडन्सा बद्दल विद्यार्थ्यांक सांगचें अशें तेणें सांगलेलें आसा। आनी तशेंच तेणें हें म्हटलां की विद्यार्थ्यांनी सगळ्या हितून वांटेकार जावचें। आनी ही जी बातमी आसा तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आनी दुसरी जी बातमी आसा की 8 वर्सां जालीं तुवें व्हडलें हॉस्पिटल बांदलें आसा पूण तें आजून 8 वर्सां जावन सुद्दां ती सुरवात जावंक ना। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी फाटल्या अधिवेशनात सांगलें की 2023 ह्या हॉस्पिटलाचें उक्तावण जातलें पूण तें आजून मेरेन जावंक ना। सो थोड्यांनी प्रश्न उपरायलो की हे हॉस्पिटल केन्ना उक्तें जातलें तें। ही जी बातमी आसा तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। ऐश्वर्यानी आमकां महत्वाच्यो अपडेट्स दिल्या। आनी एक महत्वाची अपडेट म्हणजे आतां सध्या कला अकादमीची जी स्थिती आसा हाका डबल इंजीन सरकार जापसालदार असो म्हूण कलाकारांनी आरोप केल्लो आसा। काल मडगांवां सभा जाली, ह्या वेळार सगळे कलाकार उपस्थित आशिल्ले। तशेंच तांच्यांनी अशें म्हणलां की थंय विजय सरदेसाय उपस्थित आशिल्लो। ताणें अशें म्हणलां की आतां हे संदर्भांत कलाकारांनीच मुखार सरचें पडटलें आनी हे विशीं हस्तक्षेप याचिका दाखल करची पडटली अशें तांणी आवाहन केल्लें आसा। तर फुडें आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन। समिधा मेर्शी आशिल्ल्या सगळ्या स्क्रॅपयार्डांचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी आनी ती बंद करची कारवाय जावन अशी मागणी जी आसा ती मेर्शेच्या थळाव्यांनी केल्ली आसा। फाटल्या सप्तकांत बामणभाटांतल्या स्क्रॅपयार्डांतल्यान क्लोरीन गॅस लीक जावन कांय कामगार तशेंच थळाव्यांक एडमीट करचे पडिल्ले आनी हाका लागून थळाव्यां मदीं भिरांत पातळिल्ली। देखून शुक्रारा कांय थळाव्यांनी वचून गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षाची भेट घेवन ह्या प्रकरणाची पुराय सखोल चवकशी जावची अशी मागणी केल्ली आसा। तशेंच स्क्रॅपयार्डांचेर कारवाय करची अशी तांची मागणी आसा। दुसरी अपडेट म्हळ्यार 72 वरां जावन लेगीत कन्हैया कुमार हिट एंड रन केस जी आसा ती मायना कुट्टरी पुलिसेन खून म्हणून खुनाचो गुन्यांव ताचेर नोंद केल्लो ना।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जो आयिल्लो त्याच्या प्रमाणे कन्हैयाचेर धारदार हत्यारांनी म्हणजे घावे घाल्ले अशें सिद्ध जाल्ले ते जावन सुद्दां कसलीच कारवाय नाशिल्ल्याचें म्हणणें आसा. तशेंच ह्या प्रकरणात फोंडे पुलीस स्टेशनांतले हवालदार रवींद्र नायक, कॉन्स्टेबल अश्विन सावंत तशेंच रोबोट वाहन चालक प्रितेश प्रभू ह्या 3 पुलिसांक निलंबितूय केल्ले. आनीक अपडेट म्हळ्यार फोंडे नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष रितेश रवी नायक हाणें आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्लो आसा. नगरसेवकां मदीं जो अंतर्गत करार जाल्लो ताच्या प्रमाणे दर एक नगरसेवक म्हणजे जो नगराध्यक्ष पदाचो ताबो घेतलो ताका 1 वर्स मेळटा. ताचे 1 वर्सा परस चड जाल्ल्या कारणान ताणें राजिनामो दिल्लो आसा. आतां फुडलो कोण जातलो तें आमकां रोखडेच कळटलें. ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां गोमंतक टुडे ह्या 7 वरांचेर बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो. मेर्शेचे जे स्क्रॅप यार्ड्स आसा ते बेगोबेग बंद उडोवचे म्हणून थळाव्यांनी मागणी केली. फाटल्या दिसांनी क्लोरीन गॅस लिकेज जावन कांय जाणांक एडमीट लेगीत करचें पडिल्लें. हे विशीं सांताक्रूजचे आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस हांणी थंय वचून लेगीत पळोवणी केल्ली. तशेंच आयज तांणी नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांची भेट घेतिल्ली आसा थळाव्यांनी. आतां फुडें कितें जाता तें आमी पळोवया. तशें फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन. काल शुक्रारा मध्यान राती सत्तरीच्या वागुरे वाठारांतल्या व्याघ्रेश्वर देवळांत चोरी जाली. चोरांनी गर्भकुडी फोडून भितरले गर्भकुडीचे दार फोडून भितरले जे दिवे आसले ते दिवे, समय आनी फंडपेटी फोडली आनी फंडपेटींतले थोडी रक्कम मेळून सुमार 70,000 सामान फारायल्ल्याचे देवळाचो जो अध्यक्ष आसा तांणी सांगलेले आसा आनी हाजो जो पंचनामो जाला आसा आनी फुडलो तपास सुरू आसा. उत्तेजाने आमकां महत्वाची अपडेट दिल्ली आसा. आनी एक म्हणजे बिचोलेचे जे भलायकी केंद्र आसा तातूंत मुळाव्यो साधन सुविधा ना म्हणून थळावे जे आसा तांची कागाळ आसा. खूब जाणांक इमर्जन्सी वेळार सुद्दां थंय वचपाक मेळना तेन्ना तांकां लागींचो जागो आसतना सुद्दां पयस वचचें पडटा आनी हाका लागून पेशंट्साची जी आसा ती बरीच गैरसोय जाता. इतलेंच सांगून आयचें न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता आनी फुडल्या खबरां खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन यश सयत हांव समिधा कुंकळकार. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही 2री आणि 3री फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारांत एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणांत ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आनी हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.